पर किसी को डिस्टर्ब करेंगे तो थप्पड़ लगेंगे। एक काम कर, क्या हुआ सर? थप्पड़ लगेगा अगर यहाँ पर आए तो पुलिस के अंदर जेल कर देंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी तुम्हाला अजून दिवंक ना, क्लियर जावंक ना, कोर्ट चालू आसा। कोर्टांच्यानूच सांगला आमकां कोणाक एंटर करू नका म्हणून। किसी एक प्रॉपर्टी एकूच आहा, सगळे कोर्टान आसा। म्हाका आपूंक लागलो तसो तूं बीजेपीचो मनीस म्हणून तो धमकी दिवंक लागलो। कितें म्हटलें? बीजेपीचो मनीस म्हणून बीजेपीचो मनीस म्हणून म्हाका धमकी दिवंक लागलो। तुका कोर्टान वचलो, हे करतलो, ते करतलो म्हणून। भायर मोडटलो म्हणटा तो आपली प्रॉपर्टी तुका भायर काडटलो, कोर्टान धाडटलो म्हणून। आतां कितकी वर्सां जाली कोर्टान चलताली, करून करून आई मेली, आमची बापूय मेलो, आवय मेली, ह्या झगड्यान मेली, हे झगड्यानूच काबार जाली। हांव परत एकदा त्या चोडणाच्या फॅमिलीच्या रेफरन्सान सांगता, त्या चोडणाच्या फॅमिलीक योग्य न्याय मेळटलो। ताजें घर कोणूच दिल्लीकार कोणूय आसूं तो मोडून उडोवंक शकना। हांवें ऑलरेडी मामलेदारा कडेन कन्सर्न केसीच्या संदर्भात म्हाज्या ऑफिसांतल्यान उलयल्या। जाता तितके बेगीन ताजी मुनकार्यान ऑर्डर जातली, ताका ताचो जागोय मेळटलो आनी ताजें घरूय सेव उरतलें। हांव तेच न्ही, गोंयांत आसलेल्या सगळ्या लोकांक परत एकदा आव्हान करता की तुमचें स्वताचें घर जर अशा पद्दतीन मुनकार्यान केसीन आसत जाल्यार तें 1972च्या पयलीं म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत रेग्युलरायज जाता। ते सगळ्यांनी रेग्युलरायज करून घेवचें, त्या घराक कोणूच हात लावंक शकना। आनी अशें जर कितें डिस्प्युटेड मॅटर आसत जाल्यार तांच्यांनी कन्सर्न मामलेदाराक कंप्लेन फायल करची, पुलीस स्टेशनाचेरूय कंप्लेन फायल करची। हांव वोगी रावचो ना, हांव टॉलरेट करचो ना। हांवें पयलींय सांगलां आनी हांवें विधानसभेंतूय सांगलेलें, म्हज्या गोंयकाराचें घर खंयच्याच पद्दतीन हांव मोडूंक दिवचो ना, हाजेर हांव ठाम आसा। हें आतां आमचे घराचें, हें आतां इतलीं वर्सां जालीं आमकां सतयता गौरव पक्षी। तो येवन गुंडांक हाडटा हांगासर आनी धमकी दिता, हें मोडटलो, घर मोडटलो, तुमकां वाट ना, कांय ना, हांगासर बांय ना, कितेंच ना। आमचे आजो पणजो मेले हांगासर, आई सुद्दां आमची एट्याक येवन काबार। आतां आमी आहा, आतां आमकां तो भायर सरा म्हणून हें करता, धमकी दिता गुंडांक, व्हडल्या व्हडल्या गुंडांक बीन हाडून, बाउन्सर बीन तसले घेवन येता। आनी इतल्यान हांव म्हणटा तांकां प्रमोद सावंता कडेन देव बरें करूं म्हणटा चडान चड, कितें आमची ही बातमी आयकोन म्हाकाय जाल्यार मातशें बरें दिसलें। कित्याक अशी घडल्यार आतां हांगासरच घडली न्हू, सगळ्या आख्ख्या हितून चोडणान तशीच न्हू, खंय आसा आमचे भाव रावता घरान, तेंचे आजून कांयच करून दिवंक ना। आदले आहा ते मरोन गेले सगळे, तरी पूण हे म्हाकाच आयज सोतलो, फाल्यां दुसऱ्याकूय आहा, दुसऱ्याकूय त्रास करता। आमकां पयलीं खूब भंय दिसतालो हांगासर, कित्याक खंयच्याय टायमार भाटकार येताले आनी कोणाकूय घेवन येताले। आमचे भाव बीन कामाक वयताले आनी घरा कडेन एकटे आसताले। ते आतां सीएम राज्य आमी काल न्यूजार आमकां आसा म्हणून सांगलें, आमच्या सपोर्टाक तेणें आमकां बरें दिसलें आयकोन। आमकां जॅम पडनासली, म्हाज्या फॅमिलीकूय जॅम पडनासली। आनी सीएम सरान आतां आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण खंयच्याच गांवची आनी आमची गोंयांतली कोणाचीच घरां मोडचो ना। हें आयकोन म्हाका आनीक खूब बरें दिसलें आमकां सगळ्यांक, कित्याक गोंयच्या फॅमिलींनी खूब अशे भाटकारांचे हे सोंसलेले आहात त्रास। हांव सीएम सरा कडेन इतलेंच मागता, आमचे करता तशेंच आख्ख्या आमचे गोंयांतली जितली घरां आहा पयलींची ती बेगींतल्या बेगीन करची म्हणून सगळ्यांक दिवची। कित्याक खूब त्रास काडलेले सगळ्यांच्या फॅमिलींनी, आमचे जाला तशेंच तेंकाय जाला आसतले, कित्याक सगळेच लोक सांगूंक शकना, पावोवंक शकना सरा कडेन। चडांतल्या चड बरें देव बरें करूं सीएम सर तुमकां, आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सरा कडेन पावलो तुमकां, आनी न्यूजाक तुमकांय देव बरें करूं। थँक्यू। तुम्ही पळयतात GNH। Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels। पहले प्यार की पहली राइड, slowly
Activa. आओ करें try एक नया path. Click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार. Let's go cruising in a new avatar. La 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 la. Smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, Activa, Activa. First ride बोले तो Activa. Life को दो new start. Make a move in the world, cool and smart. हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa, Activa. Scooter बोले तो Activa. Scooter मजे Activa. Scooter रुकेंगे Activa. Scooter एक ले Activa. Scooter आंध्रे Activa.